Sir, your statement on Narkasur is not our culture. A lot of criticize on the social media. What do you like to See, say about I have already written a nice essay on Lokmanya. तुम्ही ते वाचले मुद्दाम, तुम्ही मराठी येतात मुद्दाम वाचले नाहीतर कोणाकडून वाचून तुम्ही ओळखून घेऊ आणि हांवें कितें म्हणलां आय एम नॉट अगेन्स्ट ऑफ नरकासूर प्रथा ही खूब जुनी वाड्या वाड्यार आसताली पूण ती प्रथा आज उरूना. आज नाका आशिल्ले लोक जांगडटिंगा करता ताका सगळे आसा, राजकारणी आसा. हांव अशें म्हणना की लोकूच करता म्हणून ह्या हातूंत राजकारणी आसा पूण हें खंय तरी तुमकां दिसना हें कंट्रोल जावपाक जाय म्हणून. काल आनी पळयत जें फंडा बी जालां तें पळयत जाल्यार दीस इज टू बी कंट्रोल सांग. नाव कंट्रोल इज एट वॉट वी इम्पॉर्टंट. कितें नरकासूर प्रथा ही कालची पयची न्ही, खूब जुनी प्रथा पूण ती गांवागांवांचे पुरती मर्यादीत आशिल्ली. तिका बाकीचें कांयच रिस्ट्रिक्शन नाशिल्लें. अशें स्पर्धा बी 1944 पयलीं मडगांवां स्पर्धा जाल्या, तेचे पयलीं असली स्पर्धाच जायनाशिल्ल्यो. 1944 कोणाचें राज्य आशिल्लें तें पळया आनी तें खरें नरकासूर. The government should stop this. कोण असलें जें कितें चल्लां कितें तें बंद जावपाक. पण हे मंत्रीच सगळे स्पॉन्सर करतात आमचे स्पर्धांक. हांवें राजकारण्याक उलो मारलो, लोकांक उलो मारला. हांवें लोकांनी स्पर्धा स्टॉप जर केल्यो जाल्यार राजकारणी खंय येता फक्त. लोकांनी फुडें सरपा जाय न्ही, हें चड जाता म्हणून. कित्याक आपली भुरगीं पिड्ड्यार जाता हें कोणी पळोवपाचें, आवय बापायन पळोवप न्ही. प्रत्येकान जर मनांत घेतलें जाल्यार हें जावंक शकता. इट इज पॉसिबल. Okay. Thank you.